नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया तोराची उड्डमेथी। उड्डमेथी करपाक हांवें तोर कापून घेतला, ताजे कुडके करून घेतल्या। तोराक थोडेशें मीठ लायता आनी सायडीन दवरता। ह्यो हांवें 7 सुक्यो मिरसांगो घेतल्या, बेडगी मिरची। मिरसांगो आमकां मातशें भाजून घेवपाक जाय। तातूंत हांव 1 चमचो सुकी कोथमीर घालता। कोथमीर मातशी भाजून घेवया। 1 चमचो तांदूळ घालता। तांदूळ मातशें भाजून घेवपाक जाय। अर्दो चमचो उडदाची दाळ घालता। पाव चमचो मेथी घालता। हे सगळें आमकां मातशें भाजून घेवपाक जाय। भाजून जालें हांव काडून घेता। ही हांवें अर्द्या नाल्लाची सोय घेतल्या, तातूंत घालता अर्दो चमचो हळदीची पावडर। भाजून घेतिल्लें सगळें तातूंत घालता आनी हें आमी मिक्सरान घालून वांटून घेवया। मिरसांग वांट्टा आसतना खूब बारीक वांटपाक जायना, मातशी मोटी वांटपाक जाय। आतां फोडणी करुया। फोडणी करपाक गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां। तातूंत हांव 1 चमचो तेल घालता, थोडो हिंग घालता, अर्दो चमचो घालता सासवां, पाव चमचो उड्डाची दाळ घालता आनी पाव चमच्या पेक्षा कमी मेथी घालता। हातूंत तोराचे कुडके घालुया। दवळून घेता। वांटून घेतल्या ती मिरसांग घालता। थोडें उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितलें दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। दवळून घेवया। चवी पुरतें मीठ घालता आनी हाका बरो खतखतो येवपाक दिवया। पळयात उड्डमेथीक खतखतो येवपाक लागला। तातूंत हांव थोडें गोड घालता। गोड घालता आसतना तुमी तुमचे चवी अनुसार घालात। दवळून घेवया आनी पळयात सामकी रुचीक तोराची उड्डमेथी तयार आसा। तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।